काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी पक्ष सोडून भाजपात प्रवेश घेतलो। हाका लागून काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान पदाचो राजीनामा दिवचो। हातूंत भाजपाची कांयच चूक ना। पैसे आसतले कितले पैसे तुमच्या मुखार उडयत, मात घेतल्यांक मात तरी लज आसपाक जाय म्हूण काँग्रेसीचो आदलो अल्पसंख्याक अध्यक्ष नजीर खान उलयला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। सगळ्यांक एक्सपोज केल्लो, सो म्हाका पार्टी प्रेसिडेंट शोकॉज नोटीस धाडलेले ऑन बेसिस ऑफ वॉट यू हॅव टेकन द प्रेस कॉन्फरन्स। आयज हांव पार्टी प्रेसिडेंटाक सांगपाक पळयता की आयज 8 MLA गेला आनी तुजे कडेन कॅपेसिटी नासले टू होल्ड दॅट MLAs। इफ यू डोंट हॅव एनी कंट्रोल ऑन युअर MLAs, then you have to resign, you have to step down. Please give chance to somebody else if you can't run the office of Congress. As this conference लागून तुवें म्हाका शोकॉज नोटीस जाले आनी ऑन दॅट बेसिस ऑफ शोकॉज नोटीस आय हॅव रिजायन फ्रॉम द पार्टी पोस्ट। आज हांव तुका सांगपाक शकता की आज तुवें रिजायन करपाक जाय बिकॉज यू आर नॉट कॅपेबल। मिस्टर अमित पाटकर, यू हॅव टू रिजायन, यू हॅव टू स्टेप डावन। आज तुमचे कडेन MLA आसले पळय, एक इज अ काँग्रेस MLA, तो तुम्ही तांकां केन्ना बेंगलूर धाडटा, केन्ना दिल्ली धाडटा, केन्ना चेन्नई धाडटा। सो पब्लिकाची मॅन्डेटाची तुम्ही फकाणां उडोवपाक लागला। आज पब्लिकाक तुम्ही विश्वासघात केला मरे। आज 11 MLA ऑफ काँग्रेस, वी हॅव अ नायस ऑपोजिशन, वी कॅन फायट, बट तुम्ही कांयच पब्लिकाचे कांयच धरून आज कितें म्हणून काँग्रेस कितें म्हणून पब्लिकाचे फुडें वयतले, बाबा ना हे फाटी आमकां वोट दिया म्हणून। Congress is finished, Mr. Amit Patkar. Congress is finished. You have to step down. Tell your high command also come and see what is going in GPCC. सगळे हँड इन ग्लोव्स आसा। हांवें पळयला त्या ऑफिसांत, हांव ऑफिसांत वन ऑफ द बेरा हांवें पळयला कितें चल्लां त्या ऑफिसांत। आमी तुका खबर नासलें की तुजे 8 MLA वयतले म्हणून तुवें पयलीच स्टेप कित्याक घेवं ना। BJPची कांयच मिस्टेक ना। म्हाजे कडेन पयशे आसा, हांव पयशे उडयतलो म्हणल्यार घेवपी तांकां लज आसपाक जाय। लिव्हिंग अ पार्टी, पब्लिकाची मॅन्डेट तुम्ही विश्वासघात केला। आज हांव सांगता MLA बाबा तू इतले दीस ऑपोजिशन करतलो, आज कोणाचो ऑपोजिशन करतलो, कोणाचो ऑपोजिशन करतलो, कोणाचो ऑपोजिशन करतलो हांव पळयता। तू डेव्हलपमेंटाक आयला मरे, पळयता आमकां वन ऑफ द कोल इज द बिगेस्ट herder in Vasco. You have to stop this. तुवें आमकां प्रॉमिस केला नजीर, once we come to the power and we elected as a MLA, हांव कोल पयली कोल बंद करतलो। आज हांव पळोवपाक हांव संकल्पाक सांगता की बाबा तू फुडें सर आनी कोल बंद कर। That is sure. Not with the Congress. As a independent or other regional party or national party, I will, but not Congress, because we are fed up. आम्ही स्लॉग केला, आम्ही हार्ड वर्क केला, आम्ही जाणा आम्ही कितें लोकां कडेन कितें कितें रिक्वेस्ट केल्ले ते। आयज कितें म्हणून तोंड घेवन आम्ही लोकां कडेन वयतले एज अ काँग्रेस। अरे एक 4 म्हयने पयलीं आम्ही काँग्रेसीचो फ्लॅग घेवन नाचताले, आयज BJPचे फ्लॅग घेवन नाचपाचे। कितें तरी एथीक आसपाक जाय रे, कितें तरी हितून हे करता आणि तुम्ही पावराक लागून हे करता। सो पब्लिकान अंडरस्टँड जाला की हे फाटी काँग्रेसीक भायर मारपाक जाय, काँग्रेसीक आनी विश्वास करपाचें ना। कोण जेन्युन आसा पळय ते फक्त कार्यकर्ता, जेन्युन आसा फक्त कार्यकर्ता। अदर MLAs आर ऑल डर्टी माइंड। ते फाल्यां 3 उरला ते बी केन्ना वयतले खबर ना, अलॉंग विथ अमित पाटकर। सी आय एम टेलिंग यू, Amit Patkar knows that. Amit Patkar in hand in gloves with the BJP. He's just sitting there like an idol. अरे तू day 1 जे जंप केला, तुवें कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स घेवना? So that means you know everything.